आमी हिंदू क्रिश्चन मुसलमान आमी बाराबर रावल्यारूच आमचो देश मुखार वतलो कित्याक व्हडलो डेंजर म्हणटा तो आमचे मदें डिविजन जावप आनी डिविजन उरलें जाय आमची पावलां जी हांव मुखार मारता ते आमी पद्य हाडून आयज तुम्ही पळयला थोडे बोर्ड लायिल्ले आसा पार्टिशनाचे उलयता तो घाय भितर आसा हांव डिफेन्सान आशिल्लो आमकां शिकयल्ले दोन भाशेचे घाय आसता म्हणून एक करप्शनाचो आनी एक कम्युनल वायलन्साचो करप्शनाचो हील जाता बट कम्युनल जो वुंड आसा घाय आसा तो टायम लागता पेकोवपाक आयज प्रयत्न आसा सम फोर्सीस ते घाय परते उगडून काडपाक पॉलिटिकल एफिलिएशन आमी सगळ्यान एक राव जावं हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव मुसलमान भाव एकठांय आमी रावपाक जाय आनी जे देशाच्या इंट्रस्टान आहा जे गोंयच्या इंट्रस्टान आहा ते आमी करपाक जाय फ्रिडमाच्या स्ट्रगलाक 1% सुद्दां आनी कांयच वांटो ना आमचो म्हणून तांकां तें एग्जिबिशन जें आसा पळय तें नेगेटीव करचें पडलें ना जाल्यार तें एग्जिबिशनार लायता आशिल्लें की हे आमचे फ्रिडम फायटर हे आमी स्वातंत्र्याक आमी स्ट्रगल केलो भारत माता की वंदे वंदे